सरकाराच्या विरोधात चालू केल्ल्या काँग्रेस पक्षाचे जन आक्रोश आंदोलन तिसवाडी तालुक्यात मिरामार हांगा जालें. जन आक्रोश आंदोलनात काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान सरकाराक प्रशासन चलोवपा खातीर कशें अपेस आयला ताचेर उजवाड घातलो. एक म्हयनो ह्या वर्साचो ज्या एकूच म्हयन्याक मुख्यमंत्री आपल्या ऑफिसांत हजर आशिल्लो, आमी एक पॅम्पलेट दिल्यात. त्या पॅम्पलेटीक जंय जंय CM एबसेंट आसा ते आमी सगळे क्रॉस मार्क केल्ले आसा. सो एक वर्साच्या ह्या कॅलेंडराक जवळ जवळ मुख्यमंत्री फक्त एकूच म्हयनो आपल्याच्या कार्यालयांत उपस्थित आसा आनी गेले 11 म्हयने जवळ जवळ तो 11वा म्हयनो चालू आसतो मुख्यमंत्री आपल्या ऑफिसांत उपस्थित ना. जेन्ना फेब्रुवारीचे 14 तारखेक असेंब्लीन जेन्ना कळ्ळें की मुख्यमंत्री पोटान दुखता, फूड पॉयझनिंग जाला, ताका ताबडतोब JMCक व्हरपा पडलो आनी फूड पॉयझना खातीर ताका मागीर बॉम्बे लिलावती हॉस्पिटलांत व्हरपा पडलो. माणुसकेच्या दृश्टीन, मनीसपणाच्या दृश्टीन काँग्रेस पार्टीन तांकां पूर्ण सहकार्य दिलें, सहयोग दिलो, सपोर्ट केलो. आमी मागणी केली तो बेगीन बरो जावचो म्हणून. असेंब्ली जी 22 दिसांची आशिल्ली ती शॉर्ट केली आनी 4-5 दिसांचीच केली. आनीक जितलो सहयोग ओपोजिशन पार्टी दिवपाक जाय तेजे परस मायज आमी सहयोग हांकां दिल्लो. ह्याच परिस्थितीन जर ते आशिल्ले जाल्यार ते आमचे उलटे काम करता आशिल्ले. इतले टायम म्हणल्यार तीन तरी प्रेतयात्रा गेले वयताल्यो आमचे CMाच्यो. आमी जर रुलिंगा आशिल्ले आनी आमचे जर मुख्यमंत्र्याक अशी परिस्थिती जाल्ली आनी आमी अशें केल्लें जाल्यार आयज गोंयांत 3 प्रेतयात्र्यो BJP काडटले आशिल्ले. कारण दिगंबर कामात आसतना एक बॉडी हेणें मुख्यमंत्र्याच्या घरा कडेन सुद्दां हाडली. म्हणजे मुख्यमंत्र्यान तेन्ना कितें केलें ना. पूण काँग्रेस पक्ष एक मनीसपण आशिल्लो पक्ष. ह्या BJP भशेन आमी दुश्ट न्ही आनी त्या खातीर आमी सगळे तरेची माणुसकी दवरून डेमोक्रेसीक जे शक्य आसा ते आमी टूल्स वापरले. आमी वेगवेगळे तरेची आंदोलन केली, गव्हर्नरा कडेन गेले, अमित शाह येयले तेन्ना हांगा प्रोटेस्ट केलो, सेंच्युरी विदाउट चीफ मिनिस्टर एक प्रोग्राम आमी एज्युकेशन केले. असे वेगवेगळे प्रोग्राम्स करून आमी सरकाराचे आनी लोकांचे केंद्र विचलीत करपाक आमी प्रयत्न केले. पूण हो जो सरकार सद्याक कुड्ड जाल्लो आसा, हो सरकार सद्याक भैरो जाल्लो आसा, हो सरकाराक सद्याक आवाजूय ना. कारण आमी इतले प्रश्न उपस्थित करतात त्या एकूय प्रश्नाचे उत्तर हो सरकार जाय तशें दिना. तेजे नंतर 22 फेब्रुवारीक बजेट प्रेजेंटेशन आशिल्लें आनी सगळे ते मुख्यमंत्र्याक तेणें हाडून परत एक प्रोजेक्ट करपाक केलो की शिवू येयलो म्हणून. आनी परत तेज्या तब्येतीक आनीक त्रास करून दिलो. आमी तेन्ना मागलें की ताणें ताबडतोब राजिनामा दिवचो आनी आपल्या आरोग्याचेर केंद्रीत करचें. त्या कारणान ताका आपलें आरोग्य इम्प्रूव करपाक मेळटलें आनी गोंयाक एक फूल टायम चीफ मिनिस्टर मेळटलो. तेणी आमकां धमकी दिवपाचे प्रयत्न केले. तांच्या अध्यक्षान सांगलें आमकां प्रसाद दितले म्हणून. कोणें फेसबुकाचेर आमकां अटॅक करतलो म्हणून धमकी दिल्यो. आमी एक्चुली धमकेक भिनात. पूण ही वृत्ती जी आसा BJPची, सरकार दिवप ना, तुमकां कोणें इलेक्टूय करून आशिल्ले, तुमी सरकार लादलो, गोंय आयज त्रासान पडला. गोंयचे लोन्स इतले वाडलेले आसात की आयज प्रत्येक मनशाचेर जवळ जवळ 1.25 लाख लोन ह्या सरकारान काडला. मायनींग फेब्रुवारीक सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर येयल्ली, आयज डिसेंबर, जवळ जवळ 11 म्हयने जाले. हो सरकार ती सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर घेवन न्हिदला. त्याचे नंतर फक्त मुख्यमंत्री एक पत्र बरयता, ह्या सरकारान ठरयलां, हेजी पयलीं स्टेटमेंट दिल्लो आसा, मुख्यमंत्र्यान हेजे पयलीं स्टेटमेंट दिल्लो आसा आपले जे कोर्टाक अफिडावीट दिल्ली तो की ऑक्शना शिवाय पर्याय ना म्हणून. एक स्ट्रॉंग स्टेटमेंट करता की ह्या सरकारान डिसिजन घेतला, ह्या सरकारान
केंद्र सरकारान आनी स्टेट गव्हर्मेंटान क्लियर कट डिसिजन घेतला. फक्त ते अनाउन्स केला की गोंयांत ही मायनिंग परत सुरू करपाक दिवप ना, पूण मायनिंगाचे जे 1.5 लाख 2 लाख वोटर्स आसात त्या मतां खातीर फक्त राजकारण करप आनी तांकां आश्वासन दिवप करप. आतां ते एक मायनिंग कॉर्पोरेशन अनाउन्स करतले. फालचे कॅबिनेट मिटिंगेत ते डिसिजन घेतले. तितून केंद्र सरकार जवळ जवळ 150-200 कोटी घालतले आनी परत हे 150-200 कोटी रुपया परत ती मतां विकती घेवपाक उपयोग करतले. ह्या हेजेर हांव सगळे जे मायनिंग डिपेंडंट लोक आसात आनी बाकीचे लोक आसात तांकां जागृत करपाक सोदता. परत ते कितें तरी लॉलिपॉप दितले म्हणून तुमी तुम्हाला फाटल्यान धांवनाकात. ह्या लोकांनी तुमकां फटिल्ले आसात. आयज जॉबा खातीर अनएम्प्लॉयमेंटाचे इशू वेगळो केल्लो आसा. आयज वेगळे वेगळे करप्शन जोरान चालू आसा. SEZ जंय सुप्रीम कोर्टान गेले आनी सुप्रीम कोर्टान डिसिजन जावपा आशिल्ली थंय हे कॉम्प्रोमायज करतात. SEZ कंपनी कडल्यान पयशे घेतात आनी तांकां आमचे टॅक्स पेयराचे 133 कोटी 133 crores interest they want to pay to SEZ companies. There is no provision to pay interest to the SEZ owners. ज्यांकां जमीन अलॉट करतात तांकां पयशे परत रिफंड करपाची तरतूद आसा, इंट्रस्ट पे करपाची ना. सो हे इलिगली करप्शन करपा खातीर 133 कोटीचे घोडबंगाल ह्या 11 म्हयन्याक एक करप्शन तेणी सुरू केल्लें आसा. फॉर्मलिना घालून नुस्तें घालून आमकां मारून दिसाक 15 लाख जोडपाचे थोड्या मंत्र्यांनी प्रयत्न केले आनी गोंयकारांक कॅन्सर जावन मारपाचे हेणी व्हडली येवजण केली. केस टू केस, सुटकेस टू सुटकेस जाका आमी म्हणटात ते सद्याक जोरान सुरू जाल्ले आसा. आनी जमीन कन्वर्शन करपाक मुख्यमंत्री थंय न्हिदला आनी हे लोक जमीन कन्वर्ट करून पयशे लूट करपाचें काम सरकारान जोरान चालू आसा. सोशल सेक्युरिटी स्कीम जर जाणटेल्यांक 2000 रुपया मेळपाचे आशिल्ले ते जवळ जवळ 3-4 म्हयने जाले पयशे ना म्हणून बंद जाल्ले आसात. सरकाराची अबजे बरोबर वेगळे वेगळे येवजणी बंद जाल्ले आसात. वेगळे वेगळे आमदारान वेगळे वेगळे डेव्हलपमेंटाची कामां करून दवरलेली आसात. पयशे ना, सीएमाची सायन ना म्हणून ही कामां सगळी परत पेंडींग आसा. म्हणजे 11 म्हयने जाले डेव्हलपमेंट हो फसलेलो आसा. हो मांडवी पूल जो गरज नासतना त्यांनी 3रो पूल बांदला फक्त करप्शन करपाक. आयज ते तांकां पेमेंट करपाक मुखार सरल्यात. आमी हेजेर परत उजवाड घालतले एक दीस. हे कशें करून करप्शन हो मांडवीच्या 3री पुलाचेर चालू आसा. काम कंप्लीट जायनासतना पेमेंट रिलीज करपाचे हालचाली सद्याक सरकारान सुरू केल्ले आसात. तेजेरूय उजवाड आमी वेगळे तरेन घालतले. बीच क्लिनिंग व्हडले स्कॅम परत तांकां दिला. टेंडर नासतना कसलीच प्रोसेस फॉलो करनासतना मुख्यमंत्री थंय न्हिदला आनी बीच क्लिनिंगाचे वेगळे स्कॅम हे चालू आसा. काजिनो खातीर वेगळे पेडण्या तालुक्यांत 5000 एकरची जमीन ही कोण तरी मोदी म्हणटा ताका दिवपाचें केला आनी हे भितर सेटींग करून एक वेगळे तरेचे काजिनोचे लुटींग सद्या सरकार हो चालू दवरलेले आसा. ODP प्लॅन कलंगूट, पणजे, वास्को अशा वेगळे वेगळे शहरांनी पयशे घेवन ODPक जाय तशें चेंज करीत ह्या सरकारान चालू दवरलेले आसा. हालींच कांय राज्याच्या वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जातकीत हेर लोकां बरोबर भाजपाचे कार्यकर्ते आनी RSSच्या लोकांनी शुभेच्छा दिवपा खातीर फोन केल्यात अशें चोडणकार उलयलो. 5 स्टेटीचे रिजल्ट जाले. 5तले 5 स्टेटी BJP हरलेले आसात. गोंयांत सगळ्यांत चड खुशीदार कोण आसात जाल्यार ते भाजपाचे निश्ठावंत कार्यकर्ते इतले खुश आसात. म्हाका सगळ्यांत चड फोन विश करपाक हे BJPच्या कार्यकर्त्यांचे, ते RSSच्या कार्यकर्त्यांचे सुद्धा. म्हणजे काँग्रेसच्या आनी एंटी BJPच्या लोकां परस BJPच्या आनी RSSच्या कार्यकर्त्यांचे फोन म्हाका विश करपाक चड येयल्ले आसात आनी ते खुशी जाल्ले आसात. कारण ज्या तरेन BJP कितें गोंयांत करला ते BJPच्या खंयच्याच निश्ठावंत कार्यकर्त्याक सुद्धा आवडलेले ना. मिरामार जाल्ल्या जन आक्रोश सभेक थिवीचो आमदार निळखण हळर्णकार माचयेर आसलो. ताचे उलोवप जालें. काल आयजूच पेपरार येयला की एक भाजपचा आमदार म्हणटा मायनी बंद करता आसतना स्टेक होल्डराक तुमी विचारत काय कितें. हे आयज जो मुख्यमंत्री खाटीर न्हिदला 9-10 म्हयन्यांनी तेन्ना विचार येता
जे मंत्री आमी ऑफिसान वचांचे दिसना हे म्हणून तुमी गोंयकारांक कितें प्लॅन मॅनेजमेंट करून फटींगपणां करून गोंयच्या लोकांक कितें दिशाभूल करूंक सोदतात काय कितें. भावना भयणीनो, विचार करपाक जाय. जर तर तुमी मंत्रीपद आहा तुमचे कडेन आमकां वचांचेच दिसना, तुमकां हें उलोवपाक, तुमकां ह्या हाती वयली त्या हातीर करपाक हें उलोवंक तुमी मंत्री जावनात. मंत्री जाल्यात एक डिसिजन घेवपाक, मंत्री जाल्यात गोंय रूल करपाक. खंय तरी ना मायणी करता आसतना आमकां विचारूंक ना, आमी ऑफिसानूच वचना. हें प्लॅन मॅनेजमेंट करूंक लोकांच्या तकलेंचे खंय तरी विसर घालपाक जे त्रास जाता ते हें करपाची गरज ना. जर खरोखरच आमी जे 40 आमदार निवडून आमकां दिल्यात, जर आमचे कडेन ताकद आहा, आमचे कडेन विचार आहा, आमचे कडेन करेज आहा, जाल्यार सरळ फुडें येवपाक जाय. हो गोंयच्या लोकांचेर अन्याय जाता, ह्या अन्यायाक गोंयच्या लोकांक कसले त्रास जावंक जायना म्हणून प्रत्येक आमदारान, प्रत्येक आदल्या आमदारांनी ज्या लोकांक संदी दिल्ली की गोंय खातीर काम करूंक, गोंय खातीर लीड करपाक, ह्या सगळ्या लोकांचो मुवमेंट भायर सरपाक जाय. आनी म्हाका दिसता काही टायमान सहज भायर सरतलेच. जे दुखणें आहा कॉमन मनशा पेक्षा सगळ्या बऱ्या बऱ्या विचारवंतांक, लेखकाकूय दुखलां, पूण एक्सप्रेस करूंक भायर सरपाक फाटीं फुडें जाताच. आनी जो हो आमचो बाब गिरीश चोडणकरान जो मुवमेंट स्टार्ट केला तितून खरोखरच लोकांक जशें स्पोर्ट्समॅनांक वॉर्म अप करपाक जाय तो तेणें वॉर्म अप करपाचो जो मुवमेंट स्टार्ट केला हो तो खरोखरच ताका यश जातलें. काँग्रेस पक्षाक बरे दीस येतले आनी गोंयच्या खातीर काम सुरवात करपाक बरें जातलें. भावानंद भयणीनो, जे आयज आमचे कडेन पॅम्पलेट आहा, जे ह्या सरकारान जो अन्याय केला, ह्या सरकारान जे करप्शनां केल्या ती तर वाचूंक वचात, उलोवंक वचात, दिसाचे दीस पावचे ना. काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांक त्रास दिवपाचे भाजप आनी ताच्या कार्यकर्त्यांनी थांबोवचे अशें उर्फान मुल्ला उलयलो. जे मनशांचेर, काँग्रेसच्या मनशाचे जे तुम्ही टार्गेट करता, तुमकां सांगू सोदता की जेन्ना काँग्रेस पक्ष सत्तेर येतली तेन्ना तुमकां सगळ्यांक जो आसा हेजो हिशोब दिवपा पडटलो. आनी आमी तुमचो हिशोब जे आसा घेतले की तुमी बिना खाल जे आसा आमच्या लोकांक जे आसा टार्गेट करपाक लागल्या. ताका लागून मागता तुमचे कडेन बेगूनच जी आसा काँग्रेसी सत्ता जी आसा हे गोंयान जी आसा जावपाची आसा. जे लोकांक देशाच्यान काँग्रेस काबार करपाचो, मुक्त करपाचो स्वप्न पळयल्लो, आयज गोंयची जनतेक त्यांच्या तोंडार थापण मारला आनी तांकां दाखोवन दिला की काँग्रेस ना जाल्यार गोंयान आनी देशान जे आसा पर्याय ना आनी ताजो परिणाम बेगूनच जे आसा गोंयान जातलो. ताका लागून तुमचे कडेन मागता तशाच तुमी बाब गिरीश चोडणकराक आनी काँग्रेस पक्षाक असोच टेको दिवचो आनी सदांच काँग्रेसीचे रॅली आनी दुसऱ्यांनी सहभाग घेवची. देव बरें करूं. मनोहर पर्रीकाराची सरकार चलोवपाची क्षमता उरिल्ली ना, ताचो भाजपान प्रसिद्धी केल्लो फोटो केला तो पळयल्यार कळटलें अशें जितेंद्र देशप्रभू उलयलो. तशेंच मुखेलमंत्र्याच्या नांवान खोटे सयो करून सरकार चलोवपाचे प्रकार चल्ल्यात असो आरोप देशप्रभून केल्यात. की मुख्यमंत्री हो एक हावको जाला, ताका भंय आसा की तांचे जे सगळे आमदार किंवा सहकारी पक्षाचे जे सदस्य आसात ते पळून वतले म्हणून, दुसऱ्या पक्षाक जॉईन जातले म्हणून. मागीर करप कितें तर एक हावको येता. हावको कोण ते मुख्यमंत्री रुजू जाता म्हणून सांगता आनी ताका भुरग्यापणान तुमकां कदाचित कल्पना आसतली, भुरगो जो भायर सरतालो आई सांगताली अरे भायर हावको आसा, काळोख आसा, तूं वचूं नाका. ही पद्धत आज भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षान आणि ताच्या कार्यकर्त्यांनी सुरुवात केली आसा. मुख्यमंत्री रुजू जाता म्हणजे हावको रुजू जाता, तुम्ही पळून वचू नाकात. एक सांगपाची रीत
आणि हो हावको केन्ना येतलो ते खबर ना. दुर्दैवाची गोष्ट असा की भारतीय जनता पक्षाचो अध्यक्ष जणू काय स्वतः सर्जन झालो, एक डॉक्टर झालो, अशा आशयान मुख्यमंत्री रुजू जातलो म्हणून सांगपाक पुढे सरता. आणि जेन्ना कदंबान तो काम करतालो मॅकॅनिक म्हणून तेन्ना कदंबा केन्ना सारखे झाले ना. पण तो अध्यक्ष जाल्या उपरांत सांगता की ना हो मुख्यमंत्री रुजू जातलो, म्हणजे बरो जावन रुजू जातलो. आज जवळजवळ 1.5 महिनो झालो आम्ही अजून तो रुजू जावपाची वाट पळयत आसा. मुख्यमंत्री जेन्ना हांवें वृत्तपत्रान एक स्टेटमेंट दिले की बाबा रे बाप दाखयना जाल्यार श्राद्ध तरी करा. हो मुख्यमंत्री दिश्टी पडना कोणाक. हो मुख्यमंत्री खंयच्या सार्वजनिक कार्यक्रमान दिश्टी पडना. आणि जेन्ना अशी परिस्थिती आसा तेन्ना आमी म्हणचे न्ही की बापूय दाखय नाजाल्यार श्राद्ध वाड. हे जाल्या बरोबर दुसऱ्या दिसा फोटो आयलो. IPB कमिटीची मीटिंग आशिल्ली. थंय एक बावलो सोफाचेर बसयलो, एका खाकेन उशी आशिल्ली आणि एक असो लोमता असो हात आशिल्लो. आमी कितें वचपाचें. तो जित्या मनशा भाशेन दिसनाशिल्लो, पण आज त्याच्या नावाचेर खोटी सही करून आज सगळो कारभार हे सरकार चलयता. खोटी सही हांव चार्ज आसा, हांव तेचे ह्या सरकारचे चार्ज करता की मुख्यमंत्र्याची खोटी सही करून लोकांक भुलयतात. ह्या सरकाराकडे पैसे ना, लोकांकडल्यान कशे चोरून हाडपाचे हो विचार चालू आसा.